जुनात केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी बरोबर विजय सरदेसाय हांची भेट जाल्ली। तांच्यांनी दिल्लें उतर पाळें। रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयातले आर.के. पांडे हांणी गोंयांत भेट दिली। बाणावले, सरावली, मुंगूल हांगा हुंवार येवचो न्हय म्हण बायपास रस्तो बांदपाक जाय ते खातीर पळोवणी केली, अशी माहिती विजय सरदेसाय हांच्यांनी दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आर.के. पांडे म्हणटा मिनिस्ट्री ऑफ हायवे आनी रोड ट्रान्सपोर्ट हाजो ऑफिसर, जाका माननीय मंत्री बाब नितीन गडकरीन आमच्या वेस्टर्न बायपासाचो इश्यू पळोवपाक फर्स्ट हँड पळोवन रिपोर्ट दिवपा खातीर धाडिल्लो। तो ताणें म्हाका विजीट दिली। हांवें ताका सगळे एफेक्टेड एरियाज म्हळ्यार सुरावळे धरून, मुंगूल धरून, तळ्याबाग धरून आनी फातोर्डा जंय आमकां बॅक फ्लोआचेर एफेक्ट जाता, ह्यो सगळ्यो एरियाज हांवें ताका दाखयलेल्यो आहा। आनीक एक फोर्सान डिमांड असो दवरला की कांयच ना जाल्यार एटलिस्ट जी वॉटर कॅचमेंट एरियाज हाजे फुडें आहा, मेर्कादो शॉपिंग मॉलाचे फुडें आहा, तळ्याबाजार, थंय ते तरी 650 मिटर्स स्ट्रेच ऑन स्टिल्स जावचो। तांचें एक ऑब्जर्वेशन आहा की उदक आतां उरना, थंय इवन जेट स्की पेलेन चलयल्या, हें सगळें ताणें पळयलेलें आहा। ताजो एक इश्यू आहा की आमी जर स्टिल्साचेर थंय केलें तर उदक परतें उरतलें, उदक रिवर सालान कशें वतलें। सो ह्या ऑब्जर्वेशनाचेर थंय मातशें अटकलां की रिवर सालाक वचपा खातीर जें तोंड जाय तें तोंड मातशें व्हड करचें पडटलें, आयदर खाऱ्याबाजार नाजाल्यार ते मेर्कादोचे सायडीन। आनी हें कशें जावप, टेक्निकली कशें फिजिबल करप, हाजे खातीर ते स्टडी करून ताजो रिपोर्ट ते सेंटराक दितले। आय एम हॅपी दॅट सबसिक्वंट टू माय मीटिंग विथ द युनियन मिनिस्टर follow-up action has been taken, but I will pursue this matter to its logical conclusion. की लास्टाक ते स्टिल्साचे ते 650 मिटर तरी मिनिमम जावपाकूच जाय आनी ते जातलेच, हाजे खातीर जावपाकूच हांव जाता तितलो एफर्ट म्हजो सदांच चालूच दवरतलो। हांव आतां तांकां धाडल्या उतर आपलें राखलां म्हणून बाब नितीन गडकरीक देव बरें करूं। आतां विजीट केलो पळय तेजेर कितें आउटकम कितें आयलें, कितें सांगलें? ना, आउटकम म्हणटा ते ताणें ऑब्जर्वेशन एक केलां की आमी जर तळ्याबाजार स्टिल्स घाले जाल्यार उदक वतलें कशें तूं दाखयलें, तें वचप कशें, आनी एक हाका टेक्निकल सोल्युशन जाय पडटलें। कित्याक रिवर सालाचें माउथ और कनेक्टिविटी जी आहा थंय सगळ्या कडेन ब्लॉकेज जाल्ली आहा। हें म्हाका दिसता आज देशभर चालू आहा। आनी तांचें मत आशिल्लें की गोंयकारांनी चतूर रावपाची गरज आहा, गोंयकारांनी जागृत रावपाची गरज आहा, नाजाल्यार मायंडलेस डेव्हलपमेंटान आज उत्तरांचलाक जालां, हिमाचलाक जालां, सगळ्या कडेन नदीचे कांठार जरी मायंडलेस डेव्हलपमेंट जालां, थंय जें जालां तें गोंयांनी जावंक शकता। आनी हें जावचें न्ही, हाजे खातीर वी हॅव टू टेक प्रिव्हेंटीव स्टेप्स। आनी ताजे खातीर ही तांची एडवायस। पूण जो दुसरो एस्पेक्ट आहा की उदक रिवर साला कडेन कशें पावप आनी ते रिवर सालांतल्यान दर्याक कशें पावप, हो इश्यू रिजॉल्व करपा खातीर टेक्निकली ते विचार करतले। हांवें तांकां जो म्हजो इश्यू आहा तो हांवें तांकां दाखयला। हांवें फातोर्डान बॅक फ्लोआन एफेक्ट जाल्ले एरियाज दाखयल्या, म्हज्या घराच्या फाटल्यान जें जालां तेंय दाखयलां तांकां, आनी फुडें जें फ्लडींग जाता तें